बागा दर्यादेगेर जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत पर्यटक सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला। धोक्याच्या रेलिंगाचेर पिल्ल्या अवस्थेत बसून आशिल्लो एक तरणाटो दर्याच्या व्हड ल्हारांक लागून दर्यांत पडलो आनी ताचो जीव सोंपलो। थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण अपघात जाल्ल्या धोक्याचेर रेलिंगाचेर पर्यटक सहजतायेन पावतात, कारण थंय वचपाक थेट आनी उक्तो मार्ग आसा। ताका लागून धोक्याच्या वाठारात प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून ह्या मार्गाचेर घटमूट फेन्सिंग लावची असो थळाव्यांनी उलो मारला। तशेंच वाठारात स्पश्ट शिटकावणी चिन्हां लावची आनी नेम मोडपी लोकांचेर खर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हाका लागून पर्यटकाची जागृताय जातली आनी फुडाराक अशे अपघात आडोवंक मजत जातली अशें तांचें मत आसा। एक खाशेलो कार्यदळ आनी हेल्पलायन स्थापना करपाची सुचोवणी केला। हाका लागून पंगडाक बेगोबेग घडणुकेच्या सुवातेर पावपाक मेळटले। दर्यादेगेची सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरतना सुरक्षेचो उपाय घटमूट केल्यार हो चड प्रभावी उपाय थारतलो अशें कांय थळाव्या लोकांचें मत आसा। अशी दुखद घडणूक आडोवपा खातीर पर्यटन खातें खंयची ठोस पावलां उबारतले ताचेर नागरिकांचें लक्ष आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।